नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावडेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स 13 मतदारसंघांनी मायग्रंट वोट बँक गोंयकार चल्लो मायनॉरिटींत मायग्रंटां आड पावलां उखलता जाल्यार काँग्रेस आपा कडेन युती गोंयकारांची व्याख्या थारावची मनोज हेड ऑन मराठी राजभाषा निर्धार समितीचो पणजे निर्धार मेळावो मराठीचो गजर सरकारी कामकाज जॉबांनी मराठीची मागणी चळवळीचें फुडारपण सुभाष वेलिंगकारांकडे टॅक्सीवाल्याक येता देमायज भाडें टुरिस्ट टॅक्सीनी भोवंक सोदिनात सहकारी सोसायटीनी ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस सुरू करची लाव जातलो मुख्यमंत्र्याचो सल्लो सांगे कोठारली कालव्यांत पडून 57 वर्सांचो प्रकाश गांवकार म्हणटा तो सोंपलो बॅरिकेड नाशिल्ल्यान कालवा धोकादायक बॅरिकेड घालपाची लोकांची मागणी इंडियन सुपर लीगाचे पयले सेमीचो फर्स्ट लेग बुधवारा बेंगळुरू एफसी आड एफसी गोवा सेकंड लेग गोंयांत ताचेर थारतलो फायनलिस्ट रमजानाच्या पवित्र महिन्या उपरांत उपास सोडून मुस्लिमांनी मनयली ईद उल फित्र फातोडेर मशिदींनी ईदाचे नमाज ईदाची परबी तेरा मतदारसंघांनी मायग्रंट वोट बँक हिजबा भायर वाडल्या गोंयकार मायनॉरिटींत चल्लो 27 मतदारसंघांनी अजून गोंयकार चड थंय आरजीचो फोकस मनोज हेड ऑन मायग्रंटां आड आप काँग्रेस आवाज काडटा जाल्यार खंय युतीची तयारी गोंयकारांची खंय व्याख्या थारावची बेकायदेशीर बांदकामां साल्वार करून खंय गोंयकारांच्या नांवान मायग्रंट वोट बँक साल्वार करपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात मनोज प्रश्न वावुरता तुम्ही स्वतंत्र गेल्यार जिखपाक शकतात तुम्ही म्हणजे गरजेन म्हणजे सगळ्यांना व्हडली करतात आम्ही 40 जागा लढयतले आमकां अलायन्स नाका एकट्याकडे तुमच्याकडे 40 कॅन्डिडेट ना आतां पळय कॅन्डिडेट आमकां तयार करचे पडटले आमचे तरी सगळ्यांकून चड तरी आमचेच भुरगे आसा 27 to 28 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्या जाग्याचेर गोंयकार मेजॉरिटी आहा वोटिंगाक 13 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तुम्ही म्हणटात गोंयकारात मायनॉरिटी जाला मायनॉरिटी जाला 100% जाला मायनॉरिटी एक तर मायनॉरिटी जाला ना जाल्यार तो मायनॉरिटी जावपाचे स्टेजीचेर आसा तांकां आनी एक हें दिसता की तुम्ही बीजेपीचेर टिका कमी करतात आनी तुम्ही ओपोजिशनाचेर टिका चड करतात हांव आम आदमी पार्टीचेर ना काँग्रेसीचेर उलोवपाचो बंद जाता सिंपल तेंच्यांनी काम करपाचें आयज जर गोंयान आनी गोंयकारांक सगळ्यान व्हडलो इश्यू डॅमेजींग आसा दॅट इज मायग्रंट इन्फ्लक्स स्टार्ट विथ अमित पालेकर सिंपल एक्सरसायज तुज्याच चिमलान 50,000 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंट लँडाचेर मायग्रंटांनी घरां बांदल्या घरां विकली सगळे आमच्याकडे डॉक्युमेंट आसा हांव अमित पालेकरा कडेन मागता की तूं यो आमच्या वांगडा तेंचे ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा ते डेमोलिश करपाक आमी फुडें सरया तूं एडवोकेट आमकां हेल्प कर आनी तेंची वोटिंग कार्ड आसा पळय ती कॅन्सल करया इतलेंच जर अमित पालेकर जर करता गोंयकारांक लागून इतलेंच हांव डायरेक्ट तेच्या कडेन अलायन्स करता गोंयकारांक फूल रायट दिवया कोमदाद जागो 100% इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाचो विशय चल्ला पयर मुख्यमंत्री हांगाच बशिल्ले हायकोर्टाची ऑर्डर आसा मुख्यमंत्र्यांनी एक गजाल क्लियर सांगली की तांकां गोंयकारांची कन्स्ट्रक्शन प्रोटेक्ट करपा जाय तांणी एक गजाल आनी स्पश्ट केली की वॉट इज इरेग्युलर आनी वॉट इज इल्लीगल ही गजाल सुद्दां तांणी क्लियर हे केली आतां मूळ गोंयकार कोण हो प्रश्न आसा तो अजून मेरेन तेंच्यांनी असेंब्लीन सुटावो केल्लो ना नाल्यार असेंब्लीन मांडलेलो ना त्या दिसतांनी 1971 म्हळें ही सेड 1971 म्हटले आमी म्हटलें 1961 गोंयकार म्हणून त्यांनी असेंब्लीन सगळे आपले 33 आमदार आसा ऑपोजिशन आहा सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन 1971 त्यांनी फायनल करचो आनी आमी जर अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा जाल्यार तुमच्या कडेन सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यां रती महारथी आसा व्हडले व्हडले एडवोकेट आसा व्हडले व्हडले केसी झगडटा कोणे आडेल तुमकां घाला पर्सन ऑफ गोन ओरिजीन तो घाला डिफायन कर कित्याक आतां कितें जातलें हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन सगळ्यांची घरां मोडटलीं जर मोडली गोंयकारांची मोडली जाल्यार
आमच्या गोंयकारान जर ते इल्लिगल घर कॉमनात लँडान बांदला तो डिफायन जावपाक ना. तुम्ही काडटले 5 घरां मोडली भितरले 450 आसतले मायग्रंट ते 450 तुम्ही एकोमोडेट करतले गोंयकार म्हणून गोंयकारांक फुडें काडटले न्ही. तुमकां भंय आहा ह्या हातूंतल्यान वोट बँक पॉलिटिक्स जातली म्हणून? भरपूर जातली. कित्याक आतां ते कायदो जे करता पळय म्हाका तरी भंय आसा की हे गोंयकारांक शील्ड करून गोंयकारांक फुडें काडून असो कायदो करतले भितर मेजॉरिटी मायग्रंटांक बेनिफीट जातले. मराठी राजभाषेचे मागणेक परत नीट. मराठी निर्धार समितीचो पणजे मेळावो. माचयेर मराठी चळवळीचे मालगडे दिसले. मराठी राजभाषा चळवळ सुभाष वेलिंगकाराच्या फुडारपणान फुडें व्हरतले ताका सगल्यांनी तेंको दिवचो म्हूण गो रा ढवळीकाराचो उलो. सरकारी कामकाज जॉबांक मराठी सक्तीचोय विशय आयलो. मराठी राजभाषेची गेली 40 वर्षं रखडत ठेवलेली मागणी पूर्णत्वास यायची असेल तर यापुढे मराठी प्रेमी केवळ सामान्य मतदार म्हणून असून चालणार नाही. मराठी वोट बँक मतपेढीमध्ये आपले रूपांतर घडवून आणावे लागेल. राजकीय उपद्रव मूल्य म्हणून काय असतं हे प्रत्येकाला माहीत असेल. ते आपल्याला वाढवावे लागेल. लोकशाहीत गुणवत्तेची कदर केली जात नाही. इथे ओनली हेड्स काउंट. संख्याबळ दाखवावे लागते. उल्लेख केलेले सगळे उपाय केवळ एक तत्वज्ञान म्हणून मी सांगितलेले नाहीत. ते आपल्याला प्रत्यक्षात आणावे लागतील आणि आपण सर्व मिळून ते 100% करून दाखवू. 2027 ची विधानसभा निवडणूक ही आपल्या या लढ्याची कालमर्यादा आहे. एक कारस्थानाचा जंतू मराठी प्रेमींच्या डोक्यात भरवणे सुरू झालेलं आहे. मराठी राजभाषा करायची असेल तर परकीय रोमीलाही राजभाषा करण्यासाठी मराठीला पाठिंबा द्यावा लागेल. हे ते कारस्थान आहे. रोमी पोर्तुगीजांबरोबर आली ती आपली लिपी नव्हे. त्यांना मराठी प्रेमींनी पाठिंबा देणे हा भाषेसाठी आपल्या राष्ट्रीयतेचाच सौदा मराठीच्या हातून करून घेण्यासारखं आहे. हे पाप आपल्याला ते करायला लावणार आहेत. हा जंतू आहे तो आपण मारून टाकला पाहिजे. आपल्या चळवळीतून मराठी प्रेमी स्वतःच्या पायावर स्वाभिमानाने हा लढा उभारणार आहोत. यशस्वी करणार आहोत. अराष्ट्रीय प्रवृत्ती समोर माय मराठीला झुकायला भाग पाडणे हे आपले ब्रीद नव्हे. ती लाचारी, लोटांगण व भारतीय राष्ट्रीयतेशी प्रतारणा ठरेल. सावधान. हा लढा आपल्याला यशस्वी करावाच लागेल. तेव्हा आता आपल्याला निर्धार हा केलाच पाहिजे की हे चालणार नाही, हे आम्ही तुम्हाला करू देणार नाही, अशा निर्धारानं आता आपण लढावं लागेल. आणि त्याकरता अत्यंत समर्थ नेते आणि इथं जे सगळे बसलेले आहेत हे आम्ही सगळे वेलिंगकरांच्या पाठीशी आहोत. तेव्हा आता एकच निर्धार करूया, मराठीची उपेक्षा आम्ही सहन करणार नाही आणि मराठी राजभाषा झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. टॅक्सीवाले देमायज भाडें घेतात ताका लागून टुरिस्ट टॅक्सींनी भोंवंक सोदिनात. दिल्ली सावन गोंयांत विमानाची तिकेट 2,500, टॅक्सी भाडें 3,000. मुख्यमंत्री उलयला. सहकारी सोसायटींनी खंय टॅक्सीच्या धंद्यांत देऊन ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस सुरू करची, मुख्यमंत्र्याचो सल्लो. 70 अर्बनाच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांत टॅक्सीवाले देमायज भाडे घेतात म्हणून पर्यटकांच्यो कागाळी सुरू आसातच. टॅक्सीवाले देमायज भाडे घेतात ताका लागून पर्यटक टॅक्सी प्रवास करपाक सोदिनात. मजगतीं ह्या प्रकरणाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कितें उलयलो पळयात. दिल्ली फ्लायटाची तिकेट 2,500 रुपया आनी तो सांगता हांगांतल्यान तुका थंय वचोंक जाय. ती कोण वयतलो टॅक्सीत? तो टॅक्सीत वचूंक शकना कारण फ्लायटाची तिकेट 2,500 रुपया आनी टॅक्सीन वचोंक 3,000 रुपया म्हटल्या उपरांत कोण वयचो ना. एफोर्डेबल बिजनेसान येवपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता कॉपरेटीव सेक्टरांत अशा पद्दतीचे जर बिझनेस करीत जाल्यार तुमी ग्रामीण भागात आनीक 25-30 लोकांक अशा पद्दतीचे बिझनेसीस दिवपाक शकतले. इट इज पॉसिबल.
टॅक्सी बिझनेसीस हो सुद्दां कॉपरेटीव बिझनेसाचेर सुरू जावची. 70 मल्टीपर्पजान सुरू करची इनिशिएटीव्ह. 10 टॅक्सी घेवन तेंच्यांनी दिवच्यो. आमी म्हणटा की त्यो ॲप बेस्ड टॅक्सी आसच्यो. तुमकांय लॉस जावचें न्ही, जेणे करून टॅक्सी चलयता ताकाय 25,000 रुपया मेळटले. तुमी त्या कमीत कमी प्रायजान टॅक्सी सेवा दिवपाक शकतले. सगळ्या सहकार बँकांक एकठांय हाडपाचो विचार आसा. कोणाकूय दुसऱ्या बँकेन रीण घेवपाक जाय जाल्यार पयलीं लोन घेतिल्ल्या बँकेची NOC घेवची पडटली म्हणून मुख्यमंत्री सांगता की आमी ह्यो सगळ्यो कॉपरेटीव सोसायटीज ह्यो एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडटा. हांव कित्याक तेच सांगता, हांवें वयल्याचे 2 कंपोनंट सांगले, म्हणजे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दुसरे जे स्टाफ, तिसरे भागधारक आनी लोनी हे सोसायटीक बुडयतात. जो पर्यंत कनेक्टेड आसतले, म्हणजे एकटो लोन आयज 70 अर्बनान घेतलो आनी फाल्यां विविध अर्बनान पळयतलो, हें जावचें ना. जर त्यांनी 70 अर्बनाचो जर तो क्लियर आसत जाल्यारूच ताका विविध अर्बनान लोन दिवचें, ना जाल्यार दिवचें न्ही, हें म्हजें म्हणणें आसा. आनी तेजे त्या एपाचेर तेजो बॅकग्रावंड आनी हें सगळोच क्लियर जातलो. सो ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येता ते 15 ते 20 दिसाच्या भितर कॉपरेटीव डिपार्टमेंटूच डायरेक्टली हो पोर्टल लॉन्च करतले, जेणे करून गोंयांतल्यो सगळ्यो कॉपरेटीव सोसायटी हेंच्यांनी कंपल्सरी आपूण जर बिझनेस करतलो आसत जाल्यार त्या पोर्टलाचेर येवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. रमजानाच्या पवित्र महिन्या उपरांत उपास सोडून मुस्लिमांनी ईद उल फित्र मनयली. पुराय देशभर फांतोडेर ईदाच्या नमाज. मुस्लिमाची ईदाची परबी, गोंयच्या ईदाची ही खिणचित्रां. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. आज ईदाचे दीस आहा. आज ईदाचे दीस सगळ्याक लागून खुशाली दीस. म्हयनोभर उपास रावता आनी म्हयनोभर इबादत करता. ते ईदाचे सगळ्याक खुशाली आमी सगळ्याक हे करता. हिंदू जावं मुसलमान जाओ सगळ्याक भेंट करता. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आराम के साथ नमाज ईद अदा कर ली गई और ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया. आज जी हांगासर ईद जाल्ली कोराडी गांवांत आमच्या, ती भरपूर लोकांनी हांगासर भाग घेतलो. भरपूर लोक हांगा आशिल्लो आनी जायते सगळ्यांनी टायमार आज आशिल्ली. आमचो टायम आशिल्लो 9 जावन, त्या 9 टायमाचेर सगळ्यांनी हांगासर ती ईद मनयली आनी सगळ्यांनी आपलो विचार हांगासर मांडले. विचारान सगळ्या नमाज आमची जाली त्या हिशोबान आनी जे सबंद 30 दिसाचे रोजे आसा ते कंप्लीट करून ही ईद जाता. जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक लोगों तक पहुँचे तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज खुशी का दिन है. आज जो है अपनी खुशियों में दूसरों का ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें, उन्हें भी अपने जेब से आप तोहफे तोहफ़े पेश करें ताकि उनकी भी ईद अच्छी तरीके से हो. रमज़ान हमारा सब्र का महीना जो अच्छी तरह से जाए, आगे भी यही तरीके से हम लोग का जाए और हम सब एक मिल के पूरे हिंदुस्तान, पूरा आवाम यानी पूरी दुनिया मिल के एक अच्छा पैगाम पहुँचाए अपने भाईचारे की बातें. फितर म्हणजे आम्ही काय जे आम्ही जिकडे जोडलेले असतात ते आमच्या एका काढून लोकांक खैरात करता आमच्या हितून. आणि दुसरी असता ती आमची ईद उल जुहा म्हणटा ती, तेका कुर्बानी बिर्बानी जाती. ही ईद आमची सगळ्यांक अशी आहा ती सगळे आमी भाव बेडावाचे मेळोन सगळे रावपाची खुशीची आमकां येऊ. वरची कायद्यान पळयता ही आमची व्हडली ईद आसता ती बकरी जी व्हडली आसता आमचे हात बी आसा. ह्या हात जाल्या पण आमकां एक म्हण आमी उपास रावता ह्या म्हयन्यान. एक म्हण उपास रावन आमी रोजा रावता आनी त्या खातीर आमकां सगळ्यात व्हडली दिसता आनी आमी खुशेन सगळे एक जावन मेळटा सगळे भाव भयण सगळे. एके एक्स्टॉर्शन केशींतलो मुख्य आरोपी इमद खानाक दिल्ली सावन धरून हाडटना तो मुंबय विमानतळावेल्यान पळिल्लो. म्हापशेच्या पुलिसांनी खानाक परत धरला. दिल्ली सायबर पुलिसांच्या आदारान खंय ताका परत धरला. गोंय पुलिसांच्या तावडींतल्यान मुंबय फुजो काडिल्ल्या खानाचो इशू विजयान विधानसभेंत काडिल्लो. नेस्ले कंपनीन 8
ते 15 दिसांचो ब्रेक दिता म्हणून सांगून 20 कामगारांक खंय काडले, परत घेतलेत ना. काडिल्ले कामगार सगळे धरण्याक बसल्यात. परत कामार घे मेरेन खंय धरण्यार. कांय जाणांक कामावेल्यान काडून खंय 3-1 वर्सां जायत आयलीं, परत घेतलेत ना. कामगार मिडिया मेरेन पावले. कांय दिसां खातीर ब्रेक दिता सांगून नेस्ले कंपनीन 20 कामगारांक कामावेल्यान काडिल्ले. कांय जाणांक 8 दिसां खातीर जाल्यार कांय जाणांक 15 दिसाचो ब्रेक दिल्लो. मात तो ब्रेक 3 वर्सां जाली तरी अजून सोंपना. कामावेल्यान काडिल्ले कामगार सांखळे धरण्याक बसल्यात. म्हाका कामासून मी 2010 सून 2022 म्हाका 12 वर्सां जालीं कामाक जॉयन आहलो. 2022 म्हाका काडलो कामासून आनी अशीच एक कंप्लेन आहली 8 दीस मगे घेता म्हणाले. मगे म्हणाले 15 दिसांनी घेता म्हणाले. कामासून काडलो तेन्ना मगे म्हयनो म्हणाले काडलो घेता म्हणाले. मागीर 6 म्हयन्यांनी घेता म्हणाले. अशें करून म्हाका मगे दवरलो. आतां मी कामाक 3 वर्सां जालीं बेकार आसा. पोट मागीर काम जायचं. कंपनी परत कामार घेना तो मेरेन धरणे चालूच उरतले म्हूण कामगार सांगतात. 10/3/2025 सारखी आम्ही कंपनी कडेन चार्टर डिमांड सबमीट केलेला. तांकां बाय कोर्ट हाडली. परत डायरेक्टर, DGP, कलेक्टर, लेबर कमिशनर आणि सेक्रेटरी लेबर हांकां सुद्दां CC कॉपी केल्लेले आसा. आणि कामगारांक 2013 पासून ते आज पर्यंत कामाक काडलेले आहा. त्यांची एक तर उपासमारीचो प्रश्न येयलेलो आसा. जे कामगार आमचे आसात तेंचेर जर अन्याय जायत जाल्यार आमी जरूर लक्ष घालतले भितर. आनी अन्याय जाला तो कसो दूर जातलो हे बी आमी पळयतले. हे कंपनीक आमी एक सूचना रुपी कळोवपाक सोदता. माझी 7 दीस भरले म्हणून म्हाका कामारसून काडलो आणि सुपरवायझराक 2 दिसांनी तेंच्यांनी कामार घेतलो. आणि मी कंपनी कडेन लिहून दिलेले की एक पावट माफी म्हणा ते पण भरून दिले. आणि सुपरवायझराक 2 दिसांत फक्त कामाक तांकां घेतले आणि म्हाका नाका म्हटलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. सांगे कोठारली कालव्यांत पडून एकलो सोंपलो. गेलो तो 57 वर्सांचो प्रकाश गांवकार. बॅरिकेड्स नाशिल्ल्यान कालवो धोकादायक. लोक सांगता हे आदीं खंय असलीं अपकिर्तां कालव्यांत घडल्यांत. लोक बॅरिकेडींग मागता. कोतारली सांग्यार सोमारा कॅनलात पडून 57 वर्सां पिरायेचो प्रकाश गांवकार सोंपलो. कॅनलात बॅरिकेड नाशिल्ल्यान कॅनल धोकादायक जाला. ह्या पयलीं ह्या वाठारांत खंय असल्यो घडणुको घडल्यात. आणि हांगा डेली आमी सगळ्या गव्हर्मेंटा बी सगळ्यांक सांगलेले हांगा कॅनला बुडोवन सगळे 10 वर्सां भितर एक 10-15 जाण तरी मेले. डेली आमी सांगत आसा गव्हर्मेंटाक. अजून एक्शन काय घेतना. आणि हांगा सगळी शाळेची वाट ही आमी कॅनला वयल्यान जाता आणि सगळी बारीक भुरगीं शाळेंत वयता. त्या कारणान एकटें जर कोणाक भुरग्याक दुखोवन वयता पडलें जाल्यार ताका वयर काडपाक कोण आसना. डेली काय कोण पेरंट्स भुरग्याक घेवन पावोंक शकना. त्यामुळे आमी आतां फाल्यां बी आमी सगळे हांगा सगळे रस्त्यार येवन आमी सगळो रस्तो ब्लॉक करून हांगा आमी शाळे खातीर भुरग्यां खातीर हाडयताले सगळो रस्तो. आमकां हांगा ब्रिगेडींग कितें तरी घालपाक जाय म्हणून. हेजे पयलीं तुमी मिनिस्टराक WID मिनिस्टराक बीन सांगलें मग आयकलां रॅलिंग घालपाक. WID मिनिस्टर हांगा फाटीं इनॉग्रेशन आसलें 1 वर्स पयलीं. तेन्ना मिनिस्टर येयले सुभाष शिरोडकर. ताका बी सांगलें आमी. तेणी ते येई जे आहले पळय ताका सांगलें करून दी म्हणून. अजून काय तेणी एक्शन काय घेतलें ना. 2 वर्सांनी काय एक्शन घेतलें ना तेणी. कितें आसा शाळेंत भुरगीं जी वयता बारीक तांकां सुद्दां धोका आसा काय कितें? धोका आसा कितें आतां बारके भुरगीं हेवटेनी आनी एकमेकां वयता भुरगीं एकमेकां दुखळिता आनी एकांची दुखळिता एकांची कॅनलां पडलीं जाल्यार आमकां ते मातशी हे सायडीच्यान दोनी सायडीच्यान एक हाफ किलोमिटराचें आमकां दोनी सायडीच्यान रेलिंग लावन दिवचें. अशें आमी जेन्ना हांगा सुभाष शिरोडकर हांगा येयल्लो उजगाटना तेन्ना हांवें प्रश्न मारलो सुभाष शिरोडकराक. तेन्ना म्हणपाक लागलो ओके आपूण करून दिता म्हणपाक लागलो. म्हणून अजून काय 2-3 वर्सां जाय तरी खबर 3 वर्सां जाली 3 वर्सां जाय तरी अजून काय हेचेर एक्शन घेतलें ना. हांगा वर्सान वर्स एकटो कोण तरी मरत आहा. ही एक्शन मातशी सांबाळून घेवची. रेलिंग नासल्या कारणान सगळी दुर्घटना. हय रेलिंग ना हांगा सध्या रेलिंग ना. एक हाफ किलोमिटर दोनी सायडीच्यान लावन दिवपाचें शाळेच्या भुरग्यांकूय लागून दिवचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशें मार्केटांत बाजारकार हिसबा भायर वाडल्यात. आंकडो दिवंक जाय. म्हापसा मर्चंट असोसिएशन मागता. बाजारकार वाटेर बशिल्ल्यान खंय वाट आडवता. इमर्जन्सीत एम्ब्युलन्स फायर ब्रिगेडीक सुवात मेळना. तांकां खंय वाटेवेले काडून वेवस्थीत दुसरी सुवात दिवची. आयतारा मार्केटांत एके मेडिकल इमर्जन्सीक एम्ब्युलन्सीक एक्सेसाक आडखळ जाली. आयतारा म्हापसा मार्केटात एकल्यान सुरयेन स्वताक दुखापत करपाची घडणूक घडली. एम्ब्युलन्स आयली मात एम्ब्युलन्सीक पावपाक कळाव जालो. म्हापसा मार्केटात हिसपा भायर वेंडर वाडल्यात. नगरपालिकेन हाचेर आळो घालपाची गरज आसा म्हण म्हापसा मर्चंट असोसिएशनान मागणी केल्या. आतां हो हे कशें आसा आतां हे पयलीं पासून चालूच आसा. म्हणजे आतां म्हापसा मार्केटान न्ही वेंडरांची संख्या खूब वाडलेली आसा. सो आमी एज अ एसोसिएशन म्हणून आमी सदांच म्युन्सिपालिटी कडेन मागता
की वेंडरांचेर तुमी मातशें कंट्रोल दवरा म्हटल्यार ते हितून आमचे कितें जाता एक 8 दीस मातशें अशें कितें घडलें न्ही न्यूज चॅनलो हायलायट करता आनी मागीर हे परत येरे म्हाज्या मागल्या अश्यो गजाली जाता. सो आतां म्हाजें एक डिमांड कितें आसा की म्युनिसिपालिटीन ह्या विशयाचेर सामको सिरियसली एक मिटींग घेवची सगळ्यांची कन्सर्न कोण आहा तेंची आमकांय आफोवचे आनी एक सगळे जाण मेळोन आमी एक बरो डिसिजन घेवया. आतां वेंडर्स बसल्या कारणान जे रोड आसा ते आडून बसल्या कारणान इमर्जन्सी व्हेकल येवपाक त्रास जाता. तर आमी मागणी करता की जे हे आसा पळय वेंडर्स तांकां काडचे आनी तांकां सिस्टमॅटीक बसोवचे जेणे करून मदली वाट आसा पळय ती लोकांक चलपाकूय बरी पडटा आनी अशें कितें इन्सिडंट जालो काय व्हेकल येवपाकूय बरें पडटलें. मजगती म्हापसा मार्केटात इमर्जन्सी गाडयांक यो वच करपाक वाट मार्क केल्ली आसा म्हण म्हापसा मार्केट कमिटीचो अध्यक्ष साईनाथ राऊत सांगता. आमी जी मार्किंग केलेली आहा ज्या प्रमाणे तुम्ही आमकां क्वेश्चन केल्लो मार्किंग केलेली ऑलरेडी मार्किंग केलेली आसा ती लायन जर पयशात जाल्यार तुमी ऑलरेडी मार्क करून सारको तांकां एक्सेस जो आसा फायर ब्रिगेड वचपाक किंवा एम्ब्युलन्स वचपाक इमर्जन्सी सर्वीस जी आसा ती वचपाक वाट ऑलरेडी आसा. पण म्हाका एक कळना की कित्या खातीर थंय अडखळ येयलो कारण लोकांची गर्दी जावं शकता. आतां एक्चुअली लोकांनी केअर घेवपाची गरज आसा. जर बारीक कितें इन्सिडंट दिसलो जाल्यार लोक धांवून थंय भर घेता मागीर थंय एम्ब्युलन्स पावप किंवा फायर ब्रिगेड पावप खंय तरी शक्यता कमी जाता. तरी एकदां आमी थंय वचून चॅक करता एज अ मार्केट चेअरमॅन मार्केट टीम घेवन सुपरवायझर MI घेवन चेक करता आनी जर तेंचो एन्क्रोचमेंट जर वाडला जाल्यार आमी परत एकदां तांकां शिस्तीन लावपाचे प्रयत्न करता. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. इंडियन सुपर लिगाच्या पयल्या सेमीचो फर्स्ट लेग बुधवारा बेंगळुरू FC आड FC गोवा दोनूय टिमी खातीर मॅच टफ आसतली. ट्रॉफी जिखपाची आमी मोख दवरल्या. टीम एका सारकी यत्न करीत आसा. FC गोवाचो हेड कोच मानोलो मार्केज उलयला. सेकंड लेग गोंयांत ताचेर फायनलिस्ट थारतलो. बुधवारा बेंगळुरात इंडियन सुपर लीग 2024-25 कपाच्या पहिल्या सेमीफायनलीच्या पहिल्या टप्प्यातली मॅच जातली. बेंगळूर FC आणि FC गोवा मदीं हो सामनो जातलो. Will be difficult for sure, but doesn't matter if we drew, won or lost, because yesterday was a clear example. Northeast not only won, not only beat Jamshedpur during the ISL 5-0, and I don't remember the other score, but very clear. And yesterday was the opposite. They were very nervous, also because Jamshedpur scored first. And this kind of games, I'll play a lot more than me. Not yes more, but I play also with both teams, with Hyderabad and with FC Goa, and sometimes are details. I remember playing against them in Hyderabad. We were very lucky. We didn't deserve to arrive to the final, and we arrived to the final. Some moments are details, no? And I feel that was very strange last season because we played, for me, better than Mumbai in the first leg, and everyone remembered how finished the game, no? I think that you need to control all the details during all the minutes to keep high concentration during maximum minutes as possible. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.